ब्रेस्तारात सुरू झाली 22वी ई पावणी शुक्रारा सोपली. सुमार 5.3 मिलियन टन मीन हे पावणेक दवरिल्ले. सुमार 19 बिडर पावणेक आशिल्ले, तातूंतले चडशे गोंयकार. 2 दीस चलिल्ले हे ई पावणेंतल्यान सरकाराचे तिजोरेक बऱ्यापैकी लाव मेळ्ळो. पयले दिसा ई पावणेक सुमार 3.7 मिलियन टन मिनापैकी 1,10,993 टन मीन सुमार 63 कोटींक गेले. जाल्यार दुसरे दिसा सुमार 1.5 मिलियन टन मिनापैकी 6,27,690 टन मीन सुमार 37 कोटींक गेले. पावणेक दवरिल्ल्या 5.3 मिलियन टनापैकी 1.7 मिलियन टन मीन सुमार 100 कोटींक गेले. 4 टनावयर मीन आनीक उरला. ताची पावणी करून होच दर मेळ्ळ्यार सुमार 300 ते 400 कोटी सरकाराक मेळूं येतात. उरिल्ल्या मिनाची पावणी रोकडीच जावं येता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.